क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकाच्या सुरवेत हांव उत्पत्ती पुस्तक थंय हांव निमाणे जुवांचें उगडापण हांगा म्हणसर आमी पळयता प्रत्येक जावन पवित्र पुस्तकाच्या हर एका पुस्तकांत आमी देवसराच्या विशयान पळयता आनी ताजी कृत्यां आनी मनशाच्या सांगाता खंयच्या रितीर तो चलता आनी खंयच्या रितीर ताजो प्रभाव जावन आसा ह्या विशयांत आमी जायतें पळयता. तर पयिल्लें सवाल, कित्या खातीर देवसार मनशाच्या सांगातास रावता, ताजें मिसांव कितें, खंयच्या कारणा खातीर तो मनशांची मनां घुसपटयता आनी देवा तावन आमची मोत आमचें मन आमचें काळीज वणवरूंक आशेता. हें जावन आसा पयलें सवाल आमी विचारूंक जाय, थबळ आमकां समजणी जायती मेळटली. जुवांचो वांजेल अध्याय 3 वळ 16 आमी वाचता, देवान संवसार असो इतलोय मोग केलो की ताणें ताज्या एकाच पुताक संवसारी धाडलो. जो कोण ताज्या पुताक सत्मंता तो नाश जायनाये, बगार ससनाचें जिवीत जोडीचय. ह्या कारणा खातीर देव ताज्या पुताक धाडटा. देवा बापाचें योजन आसलें ताज्याच पुताक ह्या संवसारी धाडूंक, कित्याक देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो कोणूच नाश जायनाये म्हणल्यार एका कारणा खातीर ताज्या पुताक तो धाडटा. तर आनी एक अर्थ आमी पळोवचें जाल्यार देव बाप ताज्या पुताक कितलो मोग करता, त्याच भशेन तो देव बाप म्हजो आनी तुजो मोग करता. कशें देव बाप जेजूचो त्रिनादीचो दुसरो मनीस ताजो मोग करता, त्याच रितीन म्हजो आनी तुजोय देव मोग करता. आनी ह्या कारणा खातीर आमच्या सालोसावा खातीर, आमच्या बरेपणा खातीर, आमच्या सुटके खातीर देव बाप ताज्या पुताक सुदारता कितेंय जाल्यार करूंक तयार आसा. जशें एक आवय आनी बापूय तांणी भुरगीं हुशार नासल्या वेळार, जायतीं तुमी जाणटीं आसात, आवय बापूय तुमचींच भुरगीं हुशार नासल्या वेळार दीस रात त्या भुरग्यां सांगाता तुमी रावतात. जावंक पुरो राती तुमकां न्हीद येता, जम येता जाल्यारय भुरगें हुशार ना म्हळ्यार एकाच कारणा खातीर त्या भुरग्याच्या थंय रावतात. राती घडी घडी पळोवन उठोवन ताजो ताप चडला लागी फाटी पळोवंक आसा, कित्याक ल्हानशा भुरग्यांक समजना. एक आवय बापूय जावन एक मनीस जावन तुमी तुमच्या भुरग्यांचो कितलो मोग करतात, त्याच रितीर देव आमचो मोग करता. आनी कित्याक आमी सर्व त्याच देवान रचल्लें. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वळ 20 आनी 6, 20 आनी 7, 20 आनी 8 देव सांगता आतां आमी मनशा कुळाक रचया. आनी मुंदोण सांगता ही क्रिएटेड देम इन हिज ओन इमेज अँड लायकनेस. देव ताज्याच स्वरूप असो आम्हा सर्वांक रचता, ताजो स्वास आमचे थंय सोडता. त्या देखून हर एकली मनशां थंय तो देवाचें तें दैवीकपण आमचें थंय आसा. तें दैवीकपण जावन एक जावन आसा आमचो आत्मो, देवान आमकां दिल्लो तो आत्मो. दुसरो जावन आसा देवान आमचे थंय फुंकलो तो स्वास. हें जावन आसा देवाचें दैवीकपण आमच्या ह्या काळजां कुडींत तो आमकां दिवन आसा. आनी ह्या निमते देव मनशाक पळयत आसतना परक्यां वरी पळयना, दुसऱ्या मनजाती वरी पळयना. देव मनशांक पळयत आसतना ती म्हजी, कित्याक आत्मो आमकां आसा, दुसरो ताजो स्वास आसा. आनी ह्या कारणा खातीर देव आमकां ताज्याच भुरग्यां परी पळयता. आनी ह्या निमते हाज्या मोदें येवचो दुस्मान जावन आसा देवसार. देवसाराचें काम कितें, ताज्या पयलें देवसार कोण म्हणून जाणा जावंक जाय. देवान देवसार म्हणून रचोंक ना. जें कितें देवान रचलें, देवान बरेंच रचलें, सारकेंच रचलें. देवान आन बुडव्यांक रचलें. पवित्र पुस्तक सांगता देवान आन बुडव्यांक रचलें आनी देवा विरोध केल्ले आन बुडवे जावन आसा देवसार. त्या देखून हांकां हो मोसोर जें कितें देवाचें जावन आसा तें म्हजें जायचें, देवाचें जावंक नजो. कितेंय देवाक समर्पिल्लें जावंक नजो, तें म्हाका समर्पिल्लें जावंक जाय. आनी अशें देवसार मनशांक मात्र उपाद्र दिवचें न्ही, तो ताज्याच देवाच्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक 3 पावटी तळणी हाडून आयलो. आनी ताणें चिंतलें खुर्सार जेजू क्रिस्त मरण पावता आसतना सर संपतलें आनी सगळें म्हजेंच जातलें. पूण देवाची खुशी ताका कळीत नातली, कित्याक देवसाराक सगळी कळीत ना. देवाची सर योजना देवसाराक कळीत नात आनी देवसार दुसरेंच चिंता. तर देवसार मनशा सांगाता खेळकुळां करता. तर आमी देवाची जाल्ले निमती तो आमचे थंय येता, कित्याक देवा थंय आमचो संबंद आसचो नजो, आमचो आत्मो देवाक समर्पिल्लो जावंक नजो
म्हणल्या ते एकाच कारणा खातीर देव सर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येता. तर आयच्या वांजेलाचेर थोडी नदर आमी मारया. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त एका मोन्या व्यक्तीक गूण करता. गूण कसो करता? ताजे थंय आसलो तो मोनो देंवसराक तो दवंडयता. तुमचे मदें सायन्स शिकली जायतीं जाणां आसूंक पुरो, चड शिकली म्हज्या चड शिकली तुमी आसात, खंडीत पाती येता. थोडे पटी कोण आमकां आयकता आमकां कळीत आसतना आमच्या चड जाणवायची तुमी आसा हांगा. तर सक्कडी पिडा शिडा देंवसरांत उंच येता गी. जेजू एका मोन्या मनशाक गूण करता पूण देंवसराक सुटयता. पवित्र पुस्तकांत जेजू जायतीं आसार्यां करता. प्रत्येक जावन भलायकेचें देणें जेजू परत लोकांक दिता आसतना हर एका वेळार देंवसराचें बोळ तो मोडतो उपरांत सांगता तूं बरो जालोय, तुजी पातकां तुका बगसली आनी मुखार पाता करिनाका. पाता केल्यार देंवसरान पाटी तुज्या सांगाताच रावतलो. हर एका पावटी बरेंपण जाता आसतना जेजू क्रिस्त देंवसराक दवंडयता. जेजू क्रिस्ताचे 22-70 जाणांक धाडिल्ल्या वेळार तांकां तो अधिकार दिता. कसले अधिकार? वसा हळ्ळे हळ्ळेने वचून म्हजी शुभ वार्ता प्रगट करा. दुसरें पिडा शिडा गूण करा. तिसरें सैतानाक बांदून घाला. सैतानाक बांदून घाला. आनी हे 22-70 जाण फाटी आयले उपरांत कितें सांगा लागले जेजू क्रिस्ता लागीं? सम्या आकाशांत हांव देंवसार पडुल्लो आमी देखलो. मिसांव जेजू क्रिस्तान दिल्लें बरें जातस ह्या 22-70 जाण पळयतात देंवसार पडुल्लो तांच्या मुखार. तर जायती पिडा शिडा देंवसरांत हांव येता गी. सवाल म्हज्या मतीन सुमार वर्सांत हांव नाशिल्लें, आतां हांव दुसऱ्यांच पाती येता. कित्याक चड सायन्स शिकल्यार थोडे फावटी आमचे चिंता पिले दुसऱ्यांत आसता. पूण थोडे फावटी सक्कडी पिडा शिडा सांगना थोडे फावटी पिडा शिडा सैतानांत हांव येता, ताज्या प्रभावांत हांव येता. थोड्या तेंपा आदीं एका मनशाक आपोवन हाडिल्लें मागणें करच्या खातीर. कितें कितें विशेश घेवन विचारून सांगूंक लागलें. घोव सांगूंक लागलो फादर कितें समजना, म्हजी बायल रडोवंत आसा. कितें आमकां कळीत ना फादर, रडोवंत आसा. हांवें लोक गोवाक सपरेट जावन आपयलें. तुवें कांय गोजी केला गी, कांय तूं मोगान चलता गी. घरा सासू मांयचे प्रॉब्लम आसा, थोडे पटी घरची प्रॉब्लम आसतात. जायतीं सवालां पुरा केलें सक्कडी कांय प्रॉब्लम ना, सासू मांयचें प्रॉब्लम ना, घोवाचेंय प्रॉब्लम ना. पूण हें रडता. बरें शिकलें बरें शिकपी मनीस पूण रडता. डॉक्टरा कडेन गेल्यात की वय डॉक्टरान डिप्रेशन म्हणून गुळयो बरोवन घाल्यात. गुळयो पुरो बरोवन घाल्यात. फादर मागणें करा फादर. म्हजे लागीं ते आयलें बसल्या मुखार रडोवंत आसा. कितें कारण गुत्तू ना. ताजे लागीं सांगलें बाये कित्याक तूं रडताय? फादर म्हाका गुत्तू ना. कितें गी जाता म्हाका समजना. रडोवंत आसा. कदळ बरो रडटाय. सकट वेळार रडचेंस, हर एक वेळार रडनेस. ताजे उपरांत मागणें करूंक प्रारंभ सरीच 15 मिनटां मागणें केलें. त्या स्त्रिये वयर थोडी सवालां हांवें विचारलेलीं, समजलें म्हाका कितें गी म्हणून. 15 मिनटां लागीं मागणें करून जाल्ले उपरांत त्या चलयेचें तोंड परत पळयलें. तेज्या तोंडांत तो प्रकाश आसलो. दुसऱ्यांचो तोंड पयलें आनी उपरांत, मागण्याचें पयलें आनी मागण्याचें उपरांतलें तोंडांत मस्त व्यत्यास आसलो. बोट दाखोवन सांगलें तूं आतां बरें जालें. तक्षण ती स्त्री सांगूंक लागली म्हाका वय फादर म्हाका आतां बरें म्हाका हांव बरें जालें. हांवें सांगलें कशें तुका कळ्ळें तूं बरें जालें म्हणून? म्हाका जाल्यार ताजें तोंड पळयतना दिसता. उपरांत चली म्हाका सांगूंक लागली, ती स्त्री म्हाका सांगूंक लागली फादर मागणें करता आसतना म्हज्या दाव्या पांयांत म्हज्या जांगांत हांव न्हू कितें एक बांदून आसलें तें लूज जालें आनी दिवड कसो सोरोवन येता त्या रितीन म्हज्या पांयांत हांव देंवून गेलें फादर. तें देंवून गेल्ले उपरांत म्हाका सुटका भोगली, म्हाका फ्रिडम भोगलें. थंय जाल्यार विचारलें तर तुवें पांय तुजो आलयलो की ते पांय आलयले हांवें पळयलें दावो पांय. सांगूंक लागलें वय फादर थदाळस तें सुकून येतालें. ताजे उपरांत जायते म्हयने जाले डिप्रेशनाची गुळी ना. त्या दिसा डिप्रेशन गुळी खाणगोंक ना, खंयचेंच ना. तर आतां म्हाका सांगा डिप्रेशन खंय थावन आयलें. सकडी देंवसाराचें बोळूंक सांगना पूण देंवसार जायते फावटी थोडी पिडा शिडा तो धाडटा. पोरनेसल्ल्यांत जोब प्रवादीचो पुस्तक तुमी वाचूंक जाय. तुमी वाचलां पाती येता. हांगासर आमी पळयता जोब प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 1 आमी पळयता जोब प्रवादीचे लागीं कितें आसलें? सकडी आसलें. सकडी दौलत आसली, मनजाती आसल्यो, भुरगीं आसलें, देवान आशिर्वादान भरलें. आनी देवान एक दीस जेवण केल्ल्या वेळार सैतान थंयसर येता आनी देव सांगता ह्या सगळ्या संवसारांत जोबा दिसलो बरो मनीस कोणूच ना. हो जावन आसा म्हजो पूत म्हाका मानवारलो म्हज्या काळजा असो. देव सर ताका सांगता तुवें ताका सकडी दिलाय ताज्यातून पुरा काड
तवळ तो तुझ्या विरोध रावतलो. बेसांव दिता आसतना सगळी देवाक नमस्कार करतात. बेसांवां काड तूं. देव देवसरा सांगता तुका अधिकार दिता तूं कर. पूण जोप्रवादीचो जीव मात तुका काडूंक अधिकार ना. कितें जालें? जोप्रवादीची भुरगीं मेलीं. 10 जाणां मेलीं. ताजी सर्व गाडवां जानवरां पुरो सोरून व्हेलीं. ताज्या आंगांत गायी जाले, किडे पडले, बायल आसली बायली दवली. जोप्रवादी एकलो. ताजे इश्ट आयले, तेय ताका गाळी मारून गेले. खंय तावन उपजाली जोप्रवादीची सोर पिडा शिडा. सैतान ताका दिवन आसा. उपरांत कितें जालें? देवान जोब प्रवादीचो भावार्थ परकोवच्या खातीर देंवसाराक तूं अधिकार दिता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, थोडे फावटी देव देंवसाराक आमच्या वयर अधिकार दिता, आमच्या वयर ताळणी हाडूंक आनी आमचो भावार्थ टेस्ट करच्या खातीर, आमचो भावार्थ पळोवच्या खातीर. हर एकली आमी जल्माल्लीं त्या देवा खातीर, सर्गींच्या राजाक आमी रिकच्या खातीर. पूण भावार्थाचें मॅट म्हजें जायजें आनी भावार्थाची परीक्षा सबार फावटी देंवसारांत देव करयता. देंवसाराक थोडे फावटी अधिकार दिता. सकडी पिडी सांगना, थोडे फावटी आमचो भावार्थ समजोवच्याक आनी आमी कितलें गूंड त्याच देवात आसांव आनी आमच्या कश्टा वेळार जाल्यार देवाक आमी आराधन करतावगी, देवाच्या सांगात आमी रावतावगी म्हणलें ते परीक्षा करच्या खातीर देव थोडे फावटी देंवसाराकी फ्रिडम दिता, तांकां स्वतंत्र दिता आमच्या वयर ताळणी हाडूंक. आनी अशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त ताज्या बोळान देंवसाराचें बोळ मोडटा आनी तो बोळ तो मोनो आसलो सोलो तो तरणाटो उलोवंक प्रारंभ करता. आनी अशें त्या मनशाक सुडका लाभता. तर मोने देंवसार आसात गी? मोने देंवसार आसात गी? आसात. मोने देंवसारी आसात. थोडे फावटी थोड्यांचेर आमी मागणें करता, तांकां उलोवंक जायना. पूण देंवसारान सांगलें सकडी आमी पातयेवंक नवचो. देंवसार सकडी फटी मारच्यो फटयो ताणें सकडी आमी पातयेवंक नवचो. तर जेजूचें मिसांव कसलें? आयच्या ह्या वांजेला द्वारे आमी पळोवंक जाय जेजू क्रिस्ताचें मिसांव कसलें. केवल देंवसारा दडले काणयो न्ही, जेजू क्रिस्ताचें मिसांव कसलें. कित्याक जेजू क्रिस्त आशेता आमी सर्व ताजे ते एक जावच्या खातीर. जेजू क्रिस्ताचें मिसांव पयलें जोवांचें पत्र अध्याय 3 वळू 3 अशें सांगता, देंवसाराक नाश करचें काम जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें. जेजू क्रिस्ताचें मिसांव जावन आसा देंवसाराचें बोळ मोडचें आनी ताजें काम नाश करचें. जुवांचो वांजेल अध्याय 10 वळू 10 जेजू क्रिस्ताचें दुसरें मिसांव जावन आसा आमी सर्वां खातीर भरपूर मापान जिवीत दिवचें. आनी हें जेजू क्रिस्ताचें जिवीत ताज्या उतरांद्वारे वांजेलांत हांव येवकरिस्ता द्वारे ह्या मिसा वेळार आनी साक्रामेंता द्वारे तो ताजें जिवीत आमकां दिता. भरपूर मापान ताजें जिवीत, ससनाचें जिवीत आमकां दिता. कृपा तो आमकां दिता. तिसरें रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 10 वळू 13 सर्व लोकांनी सर्वेस्पराक उलो मारचें, सर्वेस्पराक वाकणुचें हें जावन सवडलें मिसांव. दुसऱ्या देवांक न्ही, थंय हांगा आसल्या देवांक न्ही, केवल एका न्ही देवाक. आमची जीब, आमचो ताळो केवल त्याच जेजू क्रिस्ताक, त्याच देवा बापाक उलो करचें हें जावन आसा जेजूचें मिसांव. म्हणल्यार देवाची वळख दिवचें, देवा बापाची वळख दिवचें. त्या देखून जेजू क्रिस्त सांगता हांवच जावन आसा वाट, जिवीत आनी सत. जेजू क्रिस्त जावन आसा वाट आनी ही वाट खंय आमकां पावयता, देवा बापा थंय पावोवची वाट. आनी अशें आम्हा सर्वांक त्याच देवा बापाक उलो करूंक आमकां आपयता. चवथें बूक ऑफ रेवलेशन जुवान केलें उगडापण अध्याय 7 वळू 9 सर्व लोकांक लॅकमीत नातल्या लोकांक एकठांय करून देवा बापा थंय हाडचें हें जावन आसा मिसांव जेजू क्रिस्ताचें. त्या देखून मोगाच्या बाबांनी भयणी जेजू क्रिस्ताचें मिसांव जावन आसा देंवसाराचें बोळ नाश करून आम्हा सर्वांक त्याच देवा बापा थंय हाडून पावोवचें. तर मोगाच्या बाबांनी भयणी एक नदर आमच्या काळजाक आमी मारया. भोव पवित्र काळार आमी आसांव, करिज्माच्या काळार आमी आसांव. आम्हा सर्वांक ही गरज माता आपोवणें दिवन आसा ह्या करिज्माच्या काळार जिणी बदलूंक, देवा थंय परतून येवंक, आमचे काळजां बदलून परत येवच्या खातीर. हो जावन भोव विशिश्ट काळ, मागण्याचो काळ, बरो काळ. तर एक नदर आमच्या जिविताचेर आमी मारया. थोडी सवालां हांव करतां, जस्ट मौनपणी तुमी चिंता
आमी सूख केल्या गी चिंता कळीत आसून वा कळीत नासतना हांवें अन्य देवांक हांवें आराधन केलां गी कळीत आसून वा कळीत नासतना अन्य देवांक हांवें बली भेटयल्या गी कळीत आसून वा कळीत नासतना अन्य देवा लागीं हांव मागून गेलां गी वा ताजी सकत म्हज्या वयर म्हज्या कुटुंबाचेर हांवें दिल्या गी कळीत आसून वा कळीत नासतना म्हजेंच जिवीत म्हज्या कुटुंबाचें जिवीत म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांचें जिवीत म्हजो वेव्हार म्हजी वाहनां म्हजी आस्त बदीक सैतानाच्या बोळाक हांवें दिल्या गी सवालां तुमकां विचार नासा दया करून चिंता 1-2 मिनट आमी मौन रावया जस्ट चिंता जर तर आमी सूख केल्या तर ह्या दिसांनी हर एका फिरगजींत कुमसारां आसात रेतिऱ्यो जावन आसात एक बरो कुमसार जावया सैतानाचें बोळ सैतानाची पाट आमी करया सैतानाक आमी साडया त्याच एकानिदा देवाक आमी आराधन करया 1-2 मिनट मौन रावया आमी आनी चिंत्या आमच्या काळजांत आमी सूख केल्या गी सैतानाक आमी स्विकार केला गी चिंत्या केलें तर बरो कुमसार जावया